गोयच्या भलायकी क्षेत्रांतले चलिल्ले काम हे देश पातळीचेर मॉडेल जावन आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलें। हे सांगतना तांणी अरविंद केजरीवालाच्या दिल्ली मॉडेलाचेर खर टिका केली। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी लेगीत गोयच्या भलायकी मळाक चलिल्ल्या कामाची तोखणाय केली। पर्ये मतदारसंघांतले एका कार्यावळीक दोगूय उलयताले। ल्हान कार्यकर्तो हे श्रेय जे 70 जे आमी घडयता हे श्रेय फक्त त्या कार्यकर्त्याचो आसता, कारण त्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान आमी तयार जाता आणि कार्यकर्ते जे सांगता ते आयकल्यार मागीर आमच्या मनान वेगवेगळे गोष्टी येता जे आमी आमकां करूंक जाय। हांव चड वेळ घेना, कित्याक एकूच म्हाजो मुद्दो सदां आसता की आयज मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करतना आमी उलयले की आयज आमी CGAचे रेट्स आनी नवे नवे रेट्स म्हणजे आमच्या गोंयचे जनतेक आमी कशें बऱ्यापैकी आरोग्य सेवा आमी दिवं शकता हेजेर आमची चर्चा चल्ल्या। बेगिना बेगीन ते फायनल जातले। खुबशे गोष्टी जे DDSS नाशिल्ल्यो ते बी त्यांचे मनान आहा ते घालपाक जाय, आणि म्हणूनच आमच्या लोकांक ते DDSS कॅशलेस कार्ड जो गोंय राज्य चलयता आणि गोंय राज्यान आहा ते तुमकां सर्वात फायदेशीर असो कार्ड आसतलो जे दुसऱ्या राज्यांना ना, ते ह्या राज्यान आमी ते तयार करतले। ते मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान मुख्यमंत्री ठरयतले ते कशें फायनल करपाक जाय। पूण एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय, आयज दुयेंस म्हणटा ते वाडपाक लागल्या, कॅन्सराचे दुयेंस वाडल्या, आयज हार्टाचे दुयेंस वाडल्या, आणि हे सगळे तुमकां सोयी सुविधा गोवा एकमेव राज्य म्हणून आमी म्हणटा। हांव मुख्यमंत्रीक हांव सांगूंक सोदता की ह्यान फुडें आमी जेन्ना उलयता की मुख्यमंत्रीन घोशणा करपाक जाय की आमी गोवा मॉडेल चलयता आणि दिल्ली मॉडेल गेले खड्ड्यान, ते दिल्ली मॉडेल तो फक्त पब्लिसिटी दिवन वयता। आमचे गोवा मॉडेल हा हो सारको मॉडेल जे सामाजीक वेगळ्या तरेन प्रत्येक घटकाक पावपी हो मॉडेल। आयज तो अरविंद केजरीवाल कितें उलयता थंय आनी ते दिल्ली मॉडेल म्हणून ते गाजयता, कोण इंडिया अलायन्स गाजयता। एक लक्षात घेवंक जाय, ते दिल्ली मॉडेल फक्त खोका मॉडेल तो, ताका काय अर्थ ना। अर्थ हा हे राज्यान गोंय राज्यान आमी कितें चलयल्लें आसा। एक दीस अशें येतले की मोदीजी म्हणटले की राज्य जर चलूंक जाय देश आनी जर आरोग्याचो मॉडेल हा हे गोवा मॉडेल आमी घेवन फुडें चल्ल्या, आनी हेजे सहकार्य आमकां आनी मार्गदर्शन आमचे मुख्यमंत्री आमकां करता, आनी तेजे सहकार्यान जायत्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरपाक आमी ठरयल्ले आसा। हेल्थ मॉडेलाच्या बाबतीत गोंय हे एक नंबरचें आसा। तुम्ही मुद्दामून पळयात, PHC CHC ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि आमची गोवा मेडिकल कॉलेज गोंय सारकिल्या राज्यात म्हणजे हार्ट अटॅक जरी आयलो तर आमी म्हणटा की एन्जिओग्राफी करून एन्जिओप्लास्टी करपाचे फ्री ऑफ कॉस्ट खंयच्याच राज्यात अवेलेबल ना, फक्त आणि फक्त गोंयांत अवेलेबल आसा। इतकी बरी फॅसिलिटीज, जावं ते डायलिसीस आसतले किंवा जाय ते आमी थोड्याच दिसा पयलीं सुरू केल्ले। हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे यांच्यानी ऑप्थॅल्मिक OT साखळेत सुरवात केली, म्हणजे परिसरांतल्या लोकांक आपले दोळ्याचें ऑपरेशन करपाक हाज्या फुडें बांबोळे वचपाची गरज ना, किंवा फोंड्या वचपाची गरज ना, किंवा प्रायवेटांनी वचून 40,000 रुपया मोडपाची गरज ना। ती फॅसिलिटीज आमी आमच्या साखळेच्या हॉस्पिटलांत फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिली। म्हणून हांवें म्हटलें गोंय एड्युकेशन क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा, गोंय हेल्थ क्षेत्रात मॉडेल राज्य आसा।